काळकाराती उजवाड थापयता किंवा आमच्या संस्कृतायेची तिगोवन दवरला दायज आमच्या मनीसपणाची मनीसपणाचो उजवाड थापोवया मनीसपणाचो उजवाड सबंध जगात एकसारचो संदेश दिवपी हो आमचो दीस प्रगती पथार पाऊल मारीत समाजाच्या उदरगती खातीर मुखार सरतना सामान्य भुरग्यांक भाशेन दिव्यांग जनांकूय समानतेचो प्लॅटफॉर्म तयार करतना साबार उपक्रम राबयत वता हाचोच एक भाग म्हण आयचो हो सुवाळो ह्या सुवाळ्याक जे मानेस्त लाभल्यात तांचे स्वागत करतना हांव विनंती करता संजय स्कूलचे अध्यक्ष आदरणीय पावसकर सरा लागीं तांच्यांनी कार्यावळीक स्वागत आनी प्रस्थापीत करचें. सगळ्यांक येवकार आयचो आमकां भाग्यशाली दीस आयज आमच्या मदीं आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याच बरोबर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटचे डायरेक्टर जोशी सर, डेप्युटी डायरेक्टर तहा, उत्तर गोवा जिल्हा अध्यक्ष कार्तिक बाब, सुकूर गांवचो सरपंच संदीप अजरकर, त्याचबरोबर सभासद मंच सरपंच बाबा अग्नू, मेंबर सेक्रेटरी नितीन आमोणकर आणि हांगा तुमी जमिल्ले सगळे भवन आनी भगिनी. आयज आमचे लाडके पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांचो वाडदीस आनी तो वाडदीस साजरो करपाची संद आमकां हांगा मेळिल्ली आसा. म्हाका येता तर 3 वर्सां फाटीं सुद्दां खूब मोठ्या दबाज्यान आमी हांगा तो बर्थडे केल्लो. काही आसाम नागालँडचे आमदार तेन्ना गोंयांत आशिल्ले आनी ते आमच्या मदीं सामील जाल्ले. आयज परत आमी हो दीस मनयतात. म्हाका खबर आसा की नरेंद्र मोदी फक्त आतां देशाचे पंतप्रधान न्ही, म्हाका दिसता अंतरराष्ट्रीय स्तराचेर एक अशा पदाचेर पाविल्ले आसा की ताका लागून पूर्ण देशाक एक मान सन्मान मेळटा आनी त्याच धर्तीचेर गोंय राज्या भितर स्वयंपूर्ण गोंय करपाक आमचे मुख्यमंत्री गांवोगांवी फिरतात. दीस रात एक ध्यास तांच्यांनी धरिल्लो आसा. हांव ह्या वेळाचेर परत तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता आनी दवरता. धन्यवाद सर. आपुलकीच्या नात्याचो परमळ, आपुलकीच्या नात्याचो मोग वाडयता, नव चैतन्याचो गंध दरवळी, मोगाचो परमळ फाकोवया, भेटोवन फूल आमच्या आपुलकीची. हांव टिचरीक विनंती करता तांच्यांनी आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आदरणीय डॉक्टर सावंत सरांक फुलातुरा भिडोवन कार्यावळीक येवकार दिवचो. धन्यवाद. टिचर टीन हांकां विनंती करता तांच्यांनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटचे डायरेक्टर भौमानी उमेशचंद्र जोशी सरांक फूल भेटोवन कार्यावळीक येवकार दिवचो. तसेच टीचर्स चेअरमन हांकां विनंती करता तांच्यांनी उत्तर गोंय जिल्हा पंचायत सदस्य भौमानिस्त कार्तिक कुंडेकर सरांक फूल भेटोवन कार्यावळीक येवकार दिवचो. तसेच टिचरीक विनंती करता तांच्यांनी सुकोचे सरपंच आदरणीय संदीप बदरकर सरांकूय फूल भेटोवन कार्यावळीक येवकार दिवचो. तसेच सालोदोर न्हूचे सरपंच भौमानिस्त अग्नेव सरांकूय फूल भेटोवन कार्यावळीक येवकार दिवचो. तसेच टिचरीक विनंती करता की तांच्यांनी सोशल वेलफेअर डिसेबिलिटी सेलचे डेप्युटी डायरेक्टर तहाजी सरांकूय फूल भेटोवन कार्यावळीक येवकार दिवचो. तसेच संजय सेंटर फॉर स्पेशल एज्युकेशनच्या सदस्य सचिव मॅडम आमोणकरांकूय फूल भेटोवन कार्यावळीक येवकार दिवचो. तसेच टिचर टीनाक विनंती करता की तांच्यांनी संजय स्कूलचे अध्यक्ष आदरणीय पावसकर सरांकूय फूल भेटोवन कार्यावळीक येवकार दिवचो.
सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हांच्या मुखेलपणान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या कार्यावळीत आमच्या दिव्यांगजनांक व्हीलचेअरचे वांटप करतना हांव कार्यावळीचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री आदरणीय सावंत सरांक विनंती करता तांच्यांनी व्हीलचेअरचे वांटप करचे. सुरवेक सुभाष काशीनाथ शिर्लेकर हांच्यांनी आपली व्हीलचेअर घेवची. धाव नका सगळं फोटोग्राफर सुभाष काशीनाथ शिर्लेकर, अनिता शाबा सावंत, एक्सलन्स डिसोजा आणि ध्रुविता केरवणकर हांकां विनंती करत तांच्यांनी मुखार येवचें. जर रिलेटिव्ह कोण आयिल्ले आसा जाल्यार तांच्यांनी अनिता शाबा सावंत हांचे कोण रिलेटिव्ह आयले तांच्यांनी व्हीलचेअर घेवची. धन्यवाद सर. शब्दांतल्यान कार्य नाही तर कार्यातल्यान ज्यांचे शब्द उलयतात असे आमचे लाडके मुखेलमंत्री. हांव कार्यावळीचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याच्या मुखेलमंत्र्यांक विनंती करता तांच्यांनी कार्यावळीक संबोधीत करचे. हॅलो. गोंय सरकारच्या डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर आणि संजय स्कूल हांच्या दोगांच्या संयुक्त विद्यमानात आयोजित केल्ले व्हीलचेअर डिस्ट्रीब्युशन्स आणि बाकीचे दिव्यांगा खातीर एड डिस्ट्रीब्युशन्स ह्या टोटल कार्यक्रमाक म्हज्या बरोबर व्यासपीठाचेर आशिल्ले सगळे मानेस्त गरबे घेयना. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीचो आज वाडदिवस. त्याच्या वाडदिवसाच्या निमित्तान आम्ही खास करून आज 3 कार्यक्रमाचे प्रामुख्यान आयोजन म्हणपाक काय हरकत ना. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या भागाचे उक्तावण आताच हांवें गोंयांतली शेवटची पंचायत जी रांदंबारचे ग्रामपंचायत या ग्रामपंचायतींतल्यान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या अभियानाक सुरवात केली. दुसरो व्हीलचेअर डिस्ट्रीब्युशनचो कार्यक्रम आम्ही संजय स्कुलात करता आणि तिसरो आज सगळ्यात चड प्रमाणात वॅक्सिनेशन गोंयांतली पुराय देशात जावचे 2 कोटीच्या सुमार वॅक्सिनेशन आयच्या एका दिसाचो टार्गेट पुराय देशात कंप्लीट जातलो आणि गोंयांत हांवें टार्गेट टेंटेटिव्हली 25,000 पर्यंत वॅक्सिनेशन फर्स्ट डोस असतो किंवा सेकंड डोस या कार्यक्रमाची सकाळच्या सुरुवात झाल्या आणि निश्चितच पुराय गोंयभर सगळ्या वॅक्सिनेशन सेंटरांचेर खूप मोठ्या प्रमाणात गर्दी आसा. सविस्तर गोंयकारांच्या वतीन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी वाडदिवसाच्यो उर्वरित परबी दिता. तांकां अजुनूय बी या भारत मातेची सेवा करपा खातीर तांकां शक्ती ताकद आणि अजुनूय बी म्हणजे हो नवो भारत निर्माण करपा खातीर देवान तांकां ताकद दिवची हे देवा लागीं मागता. आज हे कार्यक्रम गोंयांत घडोवन हाडटा आसतना खूब खोस भोगता
की त्यांच्या नेतृत्वाच्या सकयल आम्ही जसे म्हणता की नव भारत निर्माण जावपा खातीर त्यांच्यानी उचललेले एक एक पाऊल आणि त्याच बरोबर अंत्योदय तत्वाचेर ते करीत आशिल्ले काम तांच्यानी करीत आशिल्ले मेक इन इंडिया आसतले, स्किल इंडिया आसतले, क्लीन इंडिया आसतले, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीचे अभियान त्यांच्यानी सुरुवात केली आणि जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीचे अशाच पद्धतीच्या अभियानांतल्यान देशातले तरणाटे, देशातले युवक, देशातल्यो महिला ह्यो हर तरेन पार्टिसिपेट जायत आसा. म्हाका खूब खोस भोगता. आमी बी म्हणजे शेवटच्या घटकापर्यंत पावपा खातीर, अंत्योदय तत्वाचेर पावपा खातीर मागीर स्वच्छ भारत अभियान आसतले, दिव्यांगा खातीर दिवपी हो कार्यक्रम आसतलो. आयज हे कार्यक्रम हांगासर सेलिब्रेट करता. आमी फाटले फावटी गोंयांतल्या हर एक दिव्यांगा पर्यंत पावपाचो फाटलो आमचो डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर बाब जोशी आसा, ता आसा, तांच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन गोंयांत एक कार्यक्रम घडोवन हाडिल्लो. हांवें ताका रिक्वेस्ट केला की आता ते ऑक्टोबर पर्यंत अशाच पद्धतीचो दुसरोय कार्यक्रम गोंयांत जावचो. गोंयांत एकूय दिव्यांग, मागीर तो स्पेशली डिसेबल्ड आसतलो किंवा हियरिंग एड असते, हियरिंग एडच्या बाबतीत खंयच्याच बाबतीत दिव्यांग फाटी उरचो न्ही. ताका ज्यो गजाली जाय, जे इक्विपमेंट जाय ते आमी तेंच्या पर्यंत फ्री ऑफ कॉस्ट तांच्या पर्यंत दिवपा खातीर गोंय सरकारचो प्रयत्न आसतलो. डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर एंड सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हांच्या संयुक्त विद्यमानान आमी हर एक दिव्य स्पेशल भुरग्यां पर्यंत आमी पावतले हाजे हांव सरकाराच्या वतीन ग्वाही दिता आणि फुडल्या ऑक्टोबर पर्यंत अशाच पद्धतीचो कॅम्प आमी परत एकदा ऑर्गनायज करतले. संजय स्कूल आणि पुराय तेची टीम खरोखरूच खूप बरें काम करता. हांव आयच्या घडीत तांचीय तोखणाय करता की अशा पद्धतीचें काम तांच्यानी अशाच पद्धतीन फुडें चालू दवरचें आणि आमी एकमेकांक सहाय्य करूं. अवघे दुरू सुबंध आमी सगळ्यांनी जर एकमेकांक सहाय्य केलें जाल्यार आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय, आझादी का अमृत महोत्सव आणि गोवा ट्रेन 60 या सगळ्यांचो योगायोग आमी गोंय स्वयंपूर्ण करपाक शकतले. सगळे जाण मेळून गोंय स्वयंपूर्ण करूया. इतकेच सांगता आणि माझी दोन पुराय करता. देव बरें करूं. धन्यवाद सर.